Ezekiel chapter 30. Egyptard. Sorvesporacho dís. Sorvesporachen utor mhaka pavlem. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता sondêx दी आनी अशें सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हुएली मार ओद्रुxttacho दीस, कित्याक दीस लागीं पावलो. सर्वेस्पोराचो दीस पावत आयलो. कallkia कुपांचो दीस तो, राxttrank खास्त लावपाचो दीस तो. तोरवार इजिप्ताचेर पडटली आनी जिवेशीं मारलोलीं मनशां इजिप्तांत दोत्तोरेर पडटलीं तेन्ना ताची दौलत उबारून वतले आनी ताच्या बुन्यादींचो नाश कोत्तले तेन्ना इथिओपियेचो देश तळमळटलो. इथिओपियेचे, लिडियेचे आनी लुडाचे आनी आख्खे अराबियेचे, लुबियेचे भाड्याक घेतलोले सैनीक आनी म्हजे लागीं करार केल्ल्या देशाचीं भुरगीं तांचे बरोबर तोरवारेन पडटलीं. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इजिप्ताक तेंको दितात ते सगळे देश पडटले. ताच्या बोलाचें गर्व कोसलोन शेवटतलें. मिग्दोला थावन सियेन पर्यंत तोरवारीन तीं मोडटलीं. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. ओसाड पडलेल्या देशां मदें सगळ्यांत अदीक ओसाड पडलोले हे देश जातले. आनी घट्टान जाल्ल्या नोगरां मदें सगळ्यांत व्हड घट्टान जातलें ताच्या नोगरांचें. आनी हांव इजिप्ताक उजो लायतलों आनी ताका तेंको दितात त्या सगळ्यांचो नाश जातलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळोन येतलें. त्या दिसा हांव म्हज्या निरोप्यांक तारवान धाडटलों आनी ते उस्क्या विणें जियेतल्या इथिओपियेकारांक भेंकडायतले आनी तांचेरूय इजिप्ताक घडलोलें तशें आंकांत येतलो. हो दीस पावत आयलो. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, बाबिलोनियाच्या राजा नेबुकादनेजाराच्या हातांत हांव इजिप्ताच्या लस्करांक नाटाक कोत्तलों. ताका आनी ताच्या लोकांक सगळ्यांत अदीक क्रूर राष्ट्राक ह्या देशाची सारकी देसवाट करूंक हांव हाडटलों. इजिप्ताचेर झूज करूंक ते आपल्यो तोरवारी भायर काडटले आनी आख्खो देश मारलोल्यांच्या प्रेतांनी भरतले. सगळ्यो नदी सुकयतलो आनी देश खोट्या मनशांक विकतलो. परक्या लोकांच्या हातान हांव आख्ख्या देशाचें आनी तातूंत आसा त्या सगळ्याचें घट्टान कोत्तलों. हांव सर्वेस्पोर हें सांगून दवरतां. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, मेन्फिसांतल्यो हळशिकोण्यो मुर्ती हांव नाताक कोत्तलों आनी ताच्या कुड्ड्या देवांक काडून उडयतलों. इजिप्ताक फुडारी आनीक आसचो ना. आख्ख्या इजिप्ताच्या देशांत हांव भिरांत घालतलों. पात्राचो हांव एक ओसाड गांव कोत्तलों. जोआनाक उजो लायतलों आनी तेबेसाक म्हजें शिशेचें फोर्मोण लायतलों. सिनाचेर इजिप्ताच्या बुरिंजाचेर म्हजो क्रोध वारयतलों. तेबेसाच्यो उरपोंजी हांव नाटाक कोत्तलों. इजिप्ताकूय उजो लायतलों. सिनाक थरथरे येतले. तेबेसाचीं कोटां मोडटलों आनी नोगोर सारकेंच बुडटलें. हेलिओपोलीस आनी बुबास्तीस नोगरांतले तरणाटे झुजांत मोडटले आनी नोगरांतल्या हेर लोकांक कैदी करूंक परदेसांत वतले. इजिप्ताचें बळ हांव मोडून उडयतलों तेन्ना आपूण बलिश्ट म्हूण व्हडवीक दाखयता. ती सोंपतली तेन्ना ताफानेस नोगराचेर दिसाचो सगळोच काळोख पडटलो. आख्ख्या इजिप्ताचेर एक खूब विस्तारतलें
आनी ताचो सगलो लोक कैदी जावन परदेसांत पावतलो. असली शिक्षा हांव इजिप्ताक लायतलों आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. 11व्या वर्सा 1ल्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता फाराओचो, इजिप्ताच्या राजाचो हांवें बावळो मोडलो. पळय, तोरवार धरूंक ताका नव्यान बळ मेळचें म्हूण कोणेच ताचेर महोllem पट्टी करून तो बांदूंक ना. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळय, फाराओचेर, इजिप्ताच्या राजाचेर हांव विरोध आसां. ताचे दोनूय बावले हांव मोडटलों. धड आसा तो आनी मोडलोलो आसा तो, आनी अशी तोरवार ताच्या हातांतली सोकला पडटली. इजिप्ताच्या लोकांक हांव राष्ट्रां मदें शिंपडायतलों आनी वेगवेगळ्या देसां मदें तांकां धुस्पटायतलों. बाबिलोनियेच्या राजाचे बावले हांव घट कोत्तलों आनी म्हजी तोरवार ताच्या हातांत घालतलों. फाराओचे बावले हांव मोडून उडयतलों आनी दुस्मान ताचे मुखार पावतलो तेन्ना एका मोत्तोल्या मनशा भाशेन तो पिणगवतलो. बाबिलोनियेच्या राजाचे बावले हांव घट कोत्तलों आनी फाराओचे बावले गळगळटले. आनी बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत हांव म्हजी तोरवार घालतलों तेन्ना आनी तो इजिप्ताचेर आड उबारतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. आनी इजिप्तकारांक हांव वेगवेगळ्या देसांनी धुस्पटायतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. देवाचें उतर हें.